शेनवारा मडकईच्या नवदुर्गा देवतेची जात्रा ग्रामस्थांनी शांततायेन उत्सवान मनयली। शेनवारा असंख्य भाविकांनी जात्रेचो उपास पाळिल्लो। रथ उत्सवाक तर भाविकांनी तुडुंब गर्दी केल्ली। पळोवया मडकईची जात्रा। RDX गोवा खातीर मडकईच्यान महेंद्र गांवकार। फाटल्या अनेक वर्सांपासून आम्ही मडकई गांवांत जत्रोत्सव मनयतात। ताजी ही हांगा चालू आशिल्ली रथाची सजावट, ही सजावट बरोबर 2-2:30 ह्या दरम्यान सुरवात जाता। चारी कुटुंबीय व्हडा उत्साह उमेदीन ही सजावट करतात। ताज्यानंतर पहाटेच्या आनंदमयी वातावरणात 5:30च्या सुमाराक ह्या रथांत देवीची मुर्ती बसोवन आरती मंगल आरती दाखवून रथ नाचोवपाक सुरवात जाता। हो रथ सगळे मडकईचे भाविक मोठे उमेदीन उत्साहान नाचयतात। वाजप तर अप्रतिम, ताजी कौतुक गुण जावप तितके कमी आसा। आनी हो रथ उत्सव पळोवपाक ठिकठिकाणी गोमंतकांतले प्रत्येक गांवांतल्यान भाविक तगण आनी कुळावी उपस्थित आसात। असो हो आमचो मडकई ग्रामचो उत्सव जवळ जवळ गोमंतकच न्ही तर विश्वविख्यात असो आसा। त्या रथाची बनावट आहा ती कितली जुनी आसतली? ताजो अंदाज भरपूर जुनी आसा। आखीव रेखीव अशें तें काम आसा। 9 घुडये रथाक आसा, म्हणजे आमचे सातेचे जशे 9 रोहिणी म्हटले वता ते संपर्कान आसा तो। त्याच प्रमाणे अशे रथाची सजावणी गोंयांत खंयच ना। नवेनच हालीं सांग्यात खंय तरी अशी सजावट आमच्याच मनशांनी केल्ली आसा। ही सजावट आणि रथाची जी बांधणी आसा ती तुमकां अंदाजे खंयच्या काळान जावं खंयच्या घराण्यांतल्यान केल्या? साधारणतः म्हाजी वर्सां 40 आसा। ताचे पयलीं सादारण 80 वर्सां जालीं, 80 वर्सां जातलीं रथोत्सवाक। त्या प्रमाणे ताची आखणी जाली। आणि एक आमच्या रथाचें वैशिश्ट आसा, एकदां तो पांचांक उबारलो की तो बरोबर पांचांकच सगळे कडेन फिरून येवन 3 तोरणांनी बी फिरता। मागीर मंडपांत नाचोवन 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 भरपूर प्रमाणांत मागीर विश्रांती पूर्वक सकयल दवरतात। केन्नाच मदीं रथ सकयल दवरतात। ह्या रथाची आखणी चारी कुटुंबीय हांणीच आखल्या आसूं असोच अंदाज आसा। चारू कुटुंबीय खंयच्या गांवांत आसताले? आमचेच ह्या मडकई गांवांतले चारी कुटुंबीय। पुंडलीक च्यारी, राजाराम च्यारी हे प्रख्यात हे आमचे कोरीव काम करणारे मेस्त जाका आमी म्हणटात, तांच्या हाता कालांत हें काम जालां असो म्हणटात। राजाराम च्यारी म्हणून पयली एक चांदीचे, मकराचे, दरवाजाचे काम करपी एक बरे पैकी ज्येष्ठ कलाकार जावन गेले।